भलायकी खात्यान कारमोणा उप भलायकी केंद्रान पुराय वेळा खातीर भलायकी अधिकारी दवरपाचें मान्य केल्ल्याची म्हायती बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान दिली। तशेंच हे भलायकी केंद्र लोकां खातीर सोमार ते शुक्रार उक्ते आसतले आनी होमिओपॅथी दोतोर म्हयन्यांतल्यान एकदां येतलो आनी आयुर्वेदीक दोतोर हाडपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचें वेंझी सांगता। लोकांच्या भलायकीक प्राधान्य दिवन हेर भलायकी केंद्रां सुरू करपाक प्राधान्य दितले अशेंय वेंझी म्हणटा। 26th of April 2022 Health Director Dr. Gita आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हाडलेली आमी एक मीटिंग केलोली टू अपग्रेड दी हेल्थ सर्विसेस। फ्रॉम देन तेज फाटल्यान वी हॅड गॉट सेवरल डिस्कशन्स विथ दी ऑनरेबल HM विश्वजीत राणे आणि लास्ट वीक we speeded up the entire process by having a meeting with Dr. Nixon Martins Fernandez, who is the medical officer at Chinchini PHC, Dr. Lona Fernandez, health officer at PHC Consolum. And finally, the first step for improvement towards our health services in Benaulim constituency we have achieved from today, which we are going to start. Carmona Sub Health Center जो आहा तिंगा आयजसून सद्दां एक मेडिकल ऑफिसर आसतलो। द फर्स्ट स्टेप हेल्थाक आमी पुश करून हो डॉक्टर आमी पयलीं सुद्दां हाडलो थिंगा आनी द डॉक्टर इज गोइंग टू बी देर एवरी डे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट ऑन एवरी थर्ड थर्सडे म्हयन्याक जो तिसरो थर्सडे आसता होमिओपॅथीक डॉक्टर विजीट करतलो। आयुर्वेदीक डॉक्टर हाडपाचो आमगेलो प्लॅन आहा। Probably by this month or next month आयुर्वेदिक डॉक्टराकूय हाडपाचो आमी अचीव करतले।